जीवघेण्या हल्ल्या उपरांत जीएमसीत भरती केल्ल्या रामा काणकोणकाराक शेनवारा डिस्चार्ज दिलो। आपल्याचेर जाल्ल्या हल्ल्या फाटल्यान 2 राजकीय फुडाऱ्यांचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव रामान उक्तायलो। 6 म्हयने प्लान करून आपल्याचेर हल्लो केल्ल्याचे रामान डिस्चार्ज दिल्या उपरांत सांगलें। केंद्र सरकारा वांगडाच गोंय सरकार लेगीत शेतकी मळाक फुडें व्हरपा खातीर यत्न करता। ते खातीर वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान शेतकारांक सक्षम करपाचें काम गोंय सरकारान केलां। ताका लागून गोंयच्या शेतकारांनी पारंपरीक शेतीचेर निंबून राविनासतना आधुनीक पद्दतीन शेती करची म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगतात। पीएम धनधान्य शेतकी येवजण आनी राष्ट्रीय मसाला मिशनाच्या व्हर्च्युअल पद्दतीन जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो। मडगांवांय ही कार्यावळ जाली। कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं नवीन कायदो चालीक लागचे पयलीं म्हळ्यार 15 ऑगस्ट 2014 पयलींच्या मये वाठारांतल्या घरां सयत शेतांचो मालकी हक्क मेळचे खातीर वंचीत मयेकारांक अर्ज करपाची खास संद सरकारान उपलब्ध करून दिल्ली। ते खातीर 10 जुलय ते 7 ऑक्टोबर अशी 90 दिसांची मुजत दिल्ली। घरां खातीर 259 जाल्यार शेतां खातीर 324 अशे अर्ज उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात पावल्यात अशी माहिती दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी नेहाल तळवणेकार हांणी दिल्या। म्हापशा 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाटे चलयेचेर लैंगिक अत्याचार करून तिका ब्लॅकमेल करून अदमाशेक 7 लाखांची टोपी घाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। लैंगिक छळणूक जाल्ले चलयेन आपूण फटवल्ल्याचे लक्षात येतकीच हो सगळो प्रकार प्रतिमा कुतिनोच्या कानार घालो। उपरांत प्रतिमाने चलयेक म्हापशे पुलिशेंत हाडून दुबावित आड कागाळ करपाक लायली। चलयेचेर लैंगिक अत्याचार करपी मनशाचेर खर कारवाय करपाची मागणी प्रतिमा कुतिनोन केल्या। परिये 70 घडिल्ले ताज्य घडणुके उपरांत सांगेच्या सरकारी कॉलेजीच्या पांख्यार माकडान उडी मारिल्ल्यान फॉल्स सिलींग कोसळपाची घडणूक उक्ताडार आयली, जातूंत भुरगीं जखमी जाल्लीं। सध्या संचालक शैलेश शिंगडे हांणी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे विशीं हुस्को उक्तायला।
ज्या दुयेंतींक गंभीर दुयेंस आसता तांचेर उपचार करप तांची काळजी घेवपाची खर गरज आसता। हाचेच खातीर दर एका हॉस्पिटलांत आतां पॅलिएटिव्ह केअर सुविधा उपलब्ध करून दितले, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली। सरकारान ह्या सुविधे खातीर वट्ट 2,50,00,000 रुपयांची अर्थीक तजवीज केल्ली आसा। वीज आणि उदका जोडणी विशीं वाडत आशिल्ल्या कुटुंबीक वादाक जाप दितना सरकारान अशे प्रस्न सोडोवपा खातीर घर विभागणी धोरण चालीक लायिल्लें। ह्या उपक्रमाक आमी येवकार दितात, अशें आप फुडारी सिद्धेश भगतान भर दिलो। पूण सध्या हें धोरण गोंयकारां खातीर हॅपिनेस इंडेक्स न्हय, हॅरेसमेंट इंडेक्स जाल्ल्याचो आरोप आप पक्षाचे फुडारी सिद्धेश भगतान केलो। गोंयांत खास करून म्हापसा, कळंगूट, हणडूण वाठारांत भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो आंकडो वाडत आसून ही चिंतेची बाब आशिल्ल्याचे कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। भायले कामगार दर्यादेग वाठारांतल्या हॉटेल, शेक आनी रेस्टॉरंटांनी काम करतात। तांचें पुलीस व्हेरिफिकेशन जावप सामकें गरजेचें आसा। कांय जाण जाल्यार बनावट आधार कार्डाक व्हरून विकतात। हे लोक चोरयो करून गेले जाल्यार तांकां खंय सोदपाचें म्हणून मायकल विचारता। पुणे शिगांव पंचायतीक कोयर वेवस्थापनाक दिल्ल्यो दोनूय धाकट्यो रिक्षा परतून घेवच्यो आनी हाच्या बदलाक व्हडली 2 टनाची रिक्षा दिवची, अशी मागणी पंचायतीन कोयर वेवस्थापना कडेन केली। मात संबंधिता कडल्यान अजूनय जाप येवंक नाशिल्ल्याचे थळावे सांगतात। देखून बेगोबेग ह्या प्रकारान लक्ष दिवन प्रस्न सुटावो करचो, अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली आसा। गोंयांत सध्या चडशा वाठारांनी पावसाची नेटान हजेरी पळोवपाक मेळटा। सत्तरीत परतीच्या पावसाक लागून नेटान वादळी वारें घोळ्ळें। तशेंच रस्त्यार झाडां पडपाच्यो घडणुको पाली सत्तरीत पळोवपाक मेळ्ळ्यो, जाका लागून कांय वेळा खातीर येरादारेत आडमेळी निर्माण जाल्यो।
भारतात सगळ्यात चड नाल्लाचें उत्पादन जाता, पूण फाटलीं सुमार 6 वर्सां नाल्लाच्या उत्पादनात उणाव जाला। हाची वेगवेगळी कारणां आसात। शुक्रार जाल्ले राष्ट्रीय नाल्ल परिशदेंत ह्या विशयाचेर खोलायेन चर्चा जाली। नाल्लाचें उत्पादन कित्याक देंवलें, उत्पादन देंवपा फाटलीं कारणां कितें, हें उत्पादन कशें वाडोवपाक येता हाचेर जाणकारांनी आपली मतां मांडलीं। उदका लायनीचे दुरुस्तीचे आनी देखरेखीचे काम 13 ऑक्टोबर बदला 14 ऑक्टोबराक जातले। ताका लागून दक्षिण गोंयांत 14 आनी 15 ऑक्टोबराक उदका पुरवण मर्यादीत आसतली। हे काळात 100 mld उदक शुद्धीकरण प्रकल्प चालू असलो तरी दक्षिण गोंयांतल्या सांगे, कुडचडे, केपें, सावड्डे, कुडतरी, कुंकळ्ळी, वेळी, बाणावले, मडगांव, फातोड्या, नावेली, नुवें, कुठ्ठाळे, दाबोळे, वास्को आनी मुरगांव मतदारसंघांनी उदका पुरवण मर्यादीत आसतली। काणकोणा आदर्श युवा संघान 25वो लोकोत्सव डिसेंबराच्या 19, 20 आनी 21 तारखेक आदर्श ग्राम आमोणे वाठारांत घडोवन हाडला। अशी माहिती गोंय सरकाराचे कला आनी संस्कृती मंत्री तशेंच लोकोत्सव आयोजन समितीचे अध्यक्ष रमेश तवडकारान लता मंगेशकर कलांगणात जाल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली। प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रंट्स बंगळुरू आनी फातोडा पुलिशेन मडगांव सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर ओव्हरसीज परती एजन्सीचेर शुक्रार रातीं धाड घाली। ही एजन्सी गजानन केरकर कमर्शियल संकुलात सुरू आशिल्ली। ह्या ऑफिसांतल्यान म्हत्वाची कागदपत्रां जप्त केली। तशेंच एजन्सी आड फातोडा पुलीस स्टेशनात गुन्यांव दाखल केला। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून मेक्सिकोक हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्या। सगळे कडेन पालसणां कोसळ्ळ्यांत, इमारतींचें लुकसाण जालां, तशेंच विजेची समस्या निर्माण जाल्या। कांय जाण ह्या हुंवारांत वाहूनय गेल्यात जाल्यार कांय जाण बेपत्ता आसात। सुमार 28 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। थळाव्यांचें जनजीवन विस्कळीत जाल्लें आसा।
उत्तर प्रदेशाच्या सीतापूर जिल्ह्यात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी धाड घालून बेकायदेशीर रीतीन विकपी फोक जप्त केलो. आता दिवाळी तोंडार पाविल्ल्यान पुलीस एक्टिव्ह मोडात आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका घरांतल्यान 71 फोगाची बॉक्सां जप्त करून एकल्याक अटक केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. उत्तर प्रदेशच्या नोएडात सेक्टर 107 एका बांदकाम चालू आशिल्ल्या इमारतीक उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो पालोवपाचो यत्न केलो. उजो कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना. सुदैवान जिवीत हानी मात टळ्ळी. उत्तर प्रदेशातल्या कानपुरात एका गुदावाक अचकीत उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. उजो पालपी दळाक हे विशीं कळयताच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो आटपान थाळ्ळो. उजो इतलो खर आशिल्लो की सकाळी 8:30 वरांचेर लागिल्लो उजो आटपान धाडपाक वेळ लागलो. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावना. उदका खेळ उपक्रमा खातीर एक समान दर लावपा खातीर वॉटर स्पोर्ट्स संघटनेच्या वांगड्यांनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची भेट घेतली. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत उदका खेळ उपक्रमा खातीर बेगीनूच एक समान दर लागू जातले. ह्या निर्णयाचो पर्यटक तशेंच वॉटर स्पोर्ट्स संघटनेच्या वांगड्याकूय फायदो जातलो. वॉटर स्पोर्ट्स संघटनेच्या वांगड्यांनी स्वता फुडाकार घेवन हे दर निश्चित केल्यात. हे विशींचो प्रस्ताव घेवन ते पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी पर्यटन खात्याच्या संचालकाक मेळ्ळे. दोगांयनी तांच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिली. सत्तरी मालातल्या सावड्डे गावात फाटले कितलेशेच म्हयने जाले नळांक सामके खदूळ उदक आयिल्ल्यान लोकांचे हाल चल्ल्यात. थळाव्यांनी संबंधीत खात्याक हे विशीं कळीत केलां. अधिकाऱ्यांनी हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावपाचें आश्वासन दिलां. उदका बाबतींच्यो घोशणा फुडाऱ्यांच्या घोशणांनी आनी कागदारच उरल्या. हाचे एका फाटोफाट एक पुरावे फुडें येत आसात. पूण अजून मेरेन चडशा गांवांनी एकतर नळ सुके आसा नाजाल्यार नळांक येवपी उदक तरी खदूळ आसता. हाचीच एक देख आमकां सत्तरी सावड्डे गांवची पळोवपाक मेळटा.
तामिळनाडूक सध्या डेंग्यूच्या दुयेंसान मान वयर काडल्या। ह्या वर्सा तामिळनाडूक 15,000 डेंग्यूचे दुयेंती नोंद जाल्यात। फाटले 2-3 सप्तकात डेंग्यूचे दुयेंती वाडिल्ल्यान 3 जिल्ह्यांनी रेड अलर्ट जारी केला। थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां। कोणाकूय ही लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच दोतोराक कळीत करचें। काळ्या प्लास्टिक डब्यांचो वापर करप जिवाक धोक्याचो थारता। चड करून भायल्यान मागयले जेवण हे प्लास्टिकच्याच डब्यांनी येता। हे डब्यांनी आशिल्ले जेवण गरमेन तापता आनी ते जिवाक माल थारता। जमता तितले स्टीलचे वा ग्लासाच्या आयदनांनी खाण जेवण घेवचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। दिसपट्टे दात साफ दवरप भोव गरजेचें थारता। कितेंय खाले उपरांत दात साफ दवरना जाल्यार पॅनक्रिएटिक कॅन्सर जावपाची शक्यताय आसा। दातांत शिरकून कसलेय बारीक कूस जरी उरले जाल्यार ताचो वायट परिणाम जावपाक शकता। तशेंच सेगीत सिगार ओडप लेगीत भलायके खातीर हानिकारक थारूं येता। हालीसराक सान पिरायेच्या भुरग्यांक लेगीत काळजाच्यो दुयेंस जाल्ले दिश्टी पडटा। हाच्या फाटलें कारण म्हळ्यार सेगीत भायलें खाण खावप। जायते वेळार भुकेक लागून भायलें खाण खावप जाता, पूण ते खंयच्या वातावरणात तयार करतात तें आमकां खबर नासता। उपरांत ते भलायकेक धोक्याचें थारता। ल्हान पिरायेचेर लेगीत काळजाचें दुयेंस निर्माण जाता। तेन्ना जाता तितले बेगीन घरचें पौश्टीक खाण खावचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। हालीसराक लंग कॅन्सर जावपाच्या प्रमाणांनी बरीच वाड जाल्या। हे दुयेंस चड करून 40 वर्सां वा ताच्या सकयल्या पिरायेचेर जाल्ले दिसून येता। हाच्या फाटलें कारण म्हळ्यार हवा प्रदूषण, तशेंच सोरो पिवप, सिगार ओडप ही लेगीत मुखेल कारणां थारता। आजकाल तरणाटी भुरगीं घोळे वखदां तशेंच सोऱ्याच्या तस्करेंत व्यस्त आशिल्ल्याची दिसून येता। हे सगळें जर टाळ्ळें जाल्यार जीव बरो उरपाक शकता।